छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गाचे रिबाडिल्लो पेवर ब्लॉकाक लागून सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला। बेगोबेग दुरुस्ती केली ना जाल्यार गंभीर अपघात जाव येता अशी शिटकावणी रहिवाशांनी दिल्या। थळावे लोक म्हणतात की रिबाडिल्लो पेवर ब्लॉकाक लागून दुचाकी वाहनां खातीर खास धोक्याचो जावं शकता, कारण टायर अडकूंक शकता, खास करून पावसाळ्यात जेन्ना उदक भरिल्ल्यान लुकसाण लक्षात येवप कठीण जाता। लुकसाण जाल्ल्या वाठाराची बेगोबेग दुरुस्ती करची आणि व्यस्त रस्त्याचेर कसलोच संभाव्य अपघात जावचो न्हय अशें आवाहन रहिवाशांनी PWD आणि संबंधित अधिकाऱ्यांक केला। नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां। आयज आसा पर्वरी छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग आसा थंय आसा। पळयात, हांगा येवपाचें कारण इतलेंच आहा की हांगा एक लादी खचलेली आहा पळयात, केन्नाय सकयल पडो शकता आनी हांगा एक्सिडंट स्पेशली टू व्हिलरा खातीर एक्सिडंट जावं शकता। सो रिक्वेस्ट करता, हो मातसो व्हिडिओ शेअर करा कन्सर्न पर्सना कडेन की जाता तितले बेगीन ही लादी चेंज जावपा जाय। पळय ऑलमोस्ट ती खसलेली आहा, केन्नाय तुटोन पडटली आनी मोटरसायकल वाल्याचो टायर भितर वचूं शकता आनी हांगा गंभीर कोणाक तरी इंजरी जावं शकता। पळयात गायज, आणि फोर व्हिलरचो टायर सुद्धा भितर वचूं शकता। सो रिक्वेस्ट करता, फक्त व्हिडिओ पळोव नाका, तो शेअर करा। जनता जनार्दन आसा, जितले शेअर करतले तितले हे काम जातले। पळय कितले हेवी व्हेकल्स हे येता पळय हांगा, आनी हेवी व्हेकल्साचो तो टायर भितर गेलो जाल्यार जालें। पळया गायज, हो पळया मातसो चुकलो पळय। स्पेशली पावस बी पडलेला कांयच कळचें ना, सामको लादी आसा ती खसलेली आहा। पळयात, लोक सारखे सांबाळून चलयता की हांगाच्यान व्ह्यू सारखे कळटा की कितें तुटला। ओ पळय गेलो बेटा। सो हांव PWD डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता, पर्वरी वाठारांत जो कन्सर्न पर्सन आसा तेणें हांगा येवन मातशें पळयचें, कित्याक आजून पुलाचे सकयल्यान काम जाल्लें आसा, अजून टायम आसा। सो दीस रोड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द पब्लीक। खूब जाण हांगा येता वयता, सारकी लायफलायन कसो आसा हो रोड। सो ह्या रोडाचे कितें लादी तुटला ते मातशें पळोवन घेवचें। थँक्यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।